देव बरे जाऊ. आणि आता आयच्या कार्य सगळ्यांनी बस कार घेवची, सगळ्यांनी बसचे. सॉरी, आम्ही राष्ट्र वंदे मातरम म्हणूया तेन्ना उभे रावा. सॉरी, सगळ्यांक विनंती आसा की तुम्ही आसा त्या जाग्यार उभे रावचे. आम्ही वंदे मातरम गीतान वंदे मातरम गीतान आम्ही आयच्या कार्यावळीची सुरुवात करूया. सगळ्यांनी सावधान रावचे. हॅलो, सावधान. वंदे मातरम काम शुरू करो. वंदे मातरम, वंदे मातरम. सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम. वंदे मातरम. शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भासिनी सुखदाम वरदाम मातरम. वंदे मातरम, वंदे मातरम. भारत माता की जय. वंदे मातरम, वंदे. मातरम. थैंक यू. प्रेम विश्राम. सभी लोग बैठ जाइए. हेलो. संविधान बचाव अभियान तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत करपाक आणि आयच्या कार्यावळीचो उद्देश मांडपाक सगळ्यात पयलीं हांव आपयता गोंयचो आवाज. गोंयचे खासदार, गोंयचो आवाज दिल्लीक पावोवपी आणि संविधान बचाव अभियानाचे चेअरमॅन कॅप्टन विरियातो फेर्नांडीस हांकां आपयता की तेंच्यांनी आयचे ह्या बसकेक सगळ्यांचे स्वागत करचे आणि आयच्या कार्यावळीचो उद्देश हांगा पटोवन दिवचो. तुमच्या मुखार येता गोंयचो आवाज, काँग्रेसचे खासदार कॅप्टन विरियातो फेर्नांडीस. आयचे आमचे मदीं आसा गोंयचे प्रदेश काँग्रेसाचे इंचार्ज जे स्पेशली हांगा आयिल्ले आसा श्री माणिकराव ठाकरे, आमचे सेक्रेटरी इंचार्ज डॉक्टर अंजली निंबलकर, आमचे जीपीसीचे प्रेसिडेंट बाब अमित पाटकर, आमचे लीडर ऑफ ऑपोजिशन बाब युरी आलेमाव, आमचे केपेंचे एमएलए बाब एल्टन डिकॉस्टा, आल्दोनचे एमएलए एडवोकेट कार्लोस फेरेरा, आमचे सगळे फ्रंटल चीफ जे आसा, सगळे लीडर आणि तुम्ही सगळे जे हांगा आयिल्ले आसा, सगळ्यांक चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक वताच्या भारार तुम्ही घर दार सोडून सगळे हांगा आयले फक्त एकच प्रश्न जो आमच्या फुडल्यान आयिल्लो आसा, संविधान. आयज देशभर सगळ्याक हुस्को जाल्लो आसा. संविधान बचाव म्हणटात. इतलो हुस्को कित्याक? बारीक तर आमी पळयत, आयज जे आमी हांगा आयिल्ले आसा, आमचो हो हुस्को दाखोवपाक तो हक आमकां संविधानान दिल्लो आसा. आमी जेन्ना म्हणटा फ्रीडम ऑफ स्पीच, त्या खातीर आयज आमी हांगा येवन उलयता.
सरकारान कितें रॉंग केलो ते आमी उल्लेख करता जाल्यार हो आमकां हक संविधान दिल्लो आसा. आमी जेन्ना हांगा एसेंबल जाल्ले आसा ते संविधानान दिल्ले आसा. हो आमचो हक आणि हो सरकार हो भ्रष्टाचार जनता पार्टी पळय म्हणटा तो हो आमचो हक काढूंक सोदता. हालींच आमी पळयला जो भारताचो व्हायस प्रेसिडेंट आसा ताणे चीफ जस्टिस आणि सुप्रीम कोर्टाचेर एक हमला केल्लो आसा, ताका अटॅक केल्लो आसा. कित्याक आमचो संविधान तीन भागांनी डिवाइड करता. ज्युडिशरी, लेजिस्लेचर आणि एक्झिक्युटिव्ह. आणि असो एक कायदो काढलो पार्लमेंटान जो खूपशा ऑर्गनायझेशनांनी आणि मेंबर्स ऑफ पार्लमेंटांनी वो चॅलेंज केलो सुप्रीम कोर्टान आणि सुप्रीम कोर्टान कितें ऑब्जर्व केले सो व्हायस प्रेसिडेंटान सुप्रीम कोर्टाक अटॅक केलो. वो व्हायस प्रेसिडेंट म्हळ्यार नंबर 2 आफ्टर द प्रेसिडेंट आणि प्रेसिडेंटाक ओथ दिता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आणि ताकाच तुम्ही अटॅक करता. आम्ही जेन्ना म्हणटा फ्रीडम ऑफ स्पीच, तुम्ही पळयला आसतले खूपशा लोकांक, खूपशा जर्नलिस्टांक जाणी त्यांना आवाज सरकार आसा गोंयान तो पपेट सरकार आसा. आमचे कायदे चेंज केले, कसले कसले कायदे हाडले आमच्या जमनी विकपाक. आमचे गोंयची आयडेंटिटी कितें, आमची अस्मिताय कितें, अस्मिताय म्हळ्यार आम्ही जेन्ना गोंय म्हणटा गोंय कारपण म्हणटा ते गोंयकारपण तर गोंय उरपाक ना. सेटल जावंक सोदता. आमची अस्मिताय म्हळ्यार आमची शेतां, आमची भाटां, आमचे दोंगर, आमचे न्हंयो 2016 आमचे न्हंयो काढून दिल्ल्यो. सध्या आमची म्हादय
केल्ली आसा आणि वो पपेट सरकार वो आमकां ब्लेम करता. वो पपेट सरकार डायरेक्शन घेता फक्त खुर्च्यो सांबाळपाक आपल्यावर. DPR स्टेट स्पॉन्सर्ड मॉरल गॅम्बल द प्रिंट सांगता. आम्ही हे करता. आयज हांगा काझिनो आसा, आमची पवित्र न्हंय आसा मांडवी जे मादय म्हणटा तातूंत काझिनो आसा. ही सगळी न्हंय पिड्ड्यार करून दवरलेली आसा. आयज कितें आसा जी आमच्या गोवा वॉज वन ऑफ द सेफर स्टेट. इन इंडिया 12 वरांचेर 12 o'clock इन द नाईट एक द प्रिंटान सांगता द पीपल डिड नॉट It is the state-sponsored moral gamble. दुसरं म्हळ्यार आम्ही जेन्ना संविधान म्हणटा जो अटॅक जाल्लो आसा आमच्या कॉन्स्टिट्यूशनाचेर, भारतीय जनता पार्टीच्या जे भ्रष्टाचार पार्टी म्हणटा आमी तांणी कंट्रोल घेतिल्लो आसा. तांचो कंट्रोल तोडपाक जाय. आणि लास्ट म्हळ्यार वाचोट आनी टाइम घेना कित्याक आमचे खूब उलोवपी आसा. आमी ल्हानपणार आशिल्ले वाडले गेम खेळटाले चोर पुलीस म्हूण. थोडी वर्सां आम्ही एकठांय जाल्ले आसा संविधान बचाव अभियान. माझ्या बरोबर आवाज दिया. भारत माता की जायना आवाज. इथून आमचो भारताचो जय जयकार जावचो ना. आमच्या मदी बायलां आसा, तरणाटे आसा, सगळे आसा. भारत माता की. हॅलो, संविधान बचाव म्हणटलो तुम्ही म्हणपाचे देश बचाव. संविधान बचाव. हॅलो, संविधान बचाओ. संविधान बचाओ. नमस्कार. आमच्या मुखार उपस्थित आशिल्ले सगळे मानेस्त, सगळे काँग्रेसचे ऑफिस बेरर्स, मीडिया भाव भयणी आणि बाकीचे आमचे गोयचे सगळे भावांनो आणि भयणीनो, आयज तुमच्या मुखार हांव फक्त गोय प्रदेश महिला काँग्रेसीचे अध्यक्ष म्हणून उभे ना, पण एक भारत देशाचे जबाबदारी असलेले नागरिक म्हणून उभे आसा आणि माझे मत हांगा मांडटा.
आयज दुर्दैवाची गजाल असा की गोंयासारखे प्रांत आणि भारत सारख्या देशान आमकां संविधान वाचोवपा खातीर असलो अभियान घडोवन हाडचो पडटा डे टू डे रुटीन ऍक्टिव्हिटीज करपाक आणि ते म्हणजे आमी पळयला म्हारगाई वाडला जे बाकीचे भारत देश सोडून लहान लहान देश असा आमचे नेबरिंग कंट्रीज असा भूतान सारखे थंय सुद्धा LPG प्राइस आणि पेट्रोल डिझेलाचे रेट भारतापेक्षा कमी असा हे कित्याक घडटा भारतीय जनता पार्टीन पण ते एक फक्त जुमला जावन आसा कित्याक अशे सगळे केले लॉन्च आणि मागीर सिलिंडर दिवपूच ना उज्ज्वला अशें म्हटले तेंच्यांनी ही योजना पण आमच्या भारतीय समाजाच्या सगळ्या महिलांका एक अंधकारान ढकललेले आसा आम्ही पळयता क्राईम रेट कितलो महिलेक तेंचेर गाडी चडोवन मर्डर जाता काणक्या सारख्या ह्या जाग्यान 7 वर्साच्या चेडवाक अपहरण करपाचे प्रयत्न करता तशेंच आम्ही पळयले वास्को ह्या वाठारान मानसिकरित्या डिसेबल्ड असलेले अपाहिज असलेले आणि असे खूपशे मर्डर रेप किडनॅपिंग हे सद्दां आमी पळयता ह्योच तो गोंय आमी जो विचार पयल्लो आमचो सपनांतलो गोंय ह्योच पण ना आता वेळ येयल्लो आसा आवाज उठोवपाचो सगळ्या महिलांनी सगळ्या जनतेनी एक जाऊन जाय या भ्रष्टाचारी भाजपाच्या विरुद्ध आणि संविधान राखून जाय आता आम्ही पळयले हे जर आम्ही मुद्दे मांडले तुमच्या आणि आमची सारखी सर्वसामान्य जनता आयज उलोवपाक शकता प्रश्न विचारूंक शकता ह्या भूतान संविधान जो आमचो धर्मग्रंथ आसा तेंच्यांनी आमकां रायट दिल्ले आसा फ्रीडम ऑफ स्पीच पण ते सुद्धा हे सरकार आता आमकां आयज आमचो रायट यूज करपाक दिना उलयले जाल्यार जे कोण प्रश्न विचारता त्यांना अटॅक करता अरेस्ट करता आमचे देशाचे लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुल गांधीजी त्यांना त्याचा माग चढलेलो आसा आणि त्यांना त्यांची जागा दाखवून दिवंक जाय आम्ही सगळी जण एकठांय जाऊया आणि पूर्णपणे या संविधानाचे रक्षण करूया वेळ येयल्लो आसा हे संविधान बचाव अभियान गावान गावान भरपाचो आयज तो आमी हांगा लॉन्च केलो पण सगळ्या गावांनी सगळ्या प्रांतांनी आमी तो संविधान बचाव यात्रा व्हरतली इतली थोडी 2 उतरां उलोवन हांव म्हणूंक सोदता सोपोवंक सोदता 2 उतरां उलोवन पण एकूच म्हणूंक सोदता आमकां म्हणून तुमकां मागता म्हाका 2 मिनटां दिल्ली आसा एंड आय एम एंडिंग माय स्पीच अमरनाथ म्हाका पळयता हांगा पण एक सांगता आम्ही एक स्लोगन माझ्या बरोबर तुम्ही म्हणूया हांव
एक उत्तर म्हणटले आणि तुम्ही म्हणटली संविधान हम बचाएंगे, न्याय का दीप जलाएंगे, संविधान हम बचाएंगे. माशा मोठ्यान म्हणता, न्याय का दीप जलाएंगे, संविधान हम बचाएंगे, आजादी का गीत गाएंगे, संविधान हम बचाएंगे, भेदभाव को मिटाएंगे, संविधान हम बचाएंगे, ना डरेंगे ना झुकेंगे. संविधान हम बचाएंगे. थँक यू, धन्यवाद. जय गोय, जय काँग्रेस, जय संविधान. देव बरें जावं डॉक्टर प्रतीक्षा. आणि आता तुमच्या मुखार उलोवपाक आपयता युवा काँग्रेसचे कार्यकारी अध्यक्ष महेश नादार. नमस्कार. आयज गोंयांक राखपाक जे लोक उपस्थित आसा तांकां सगळ्यांक नमस्कार आनी येवकार म्हणटा. गोंयान बेकारी, ड्रग्स, लॉ अँड ऑर्डर आनी असले खुबशे गोश्टीचेर आमकां आवाज काडपाची गरज आसा. पूण आयज हांव फक्त ड्रग्स आनी अनएम्प्लॉयमेंटाचेर उलयतलो. The youth of Goa are being fooled day in and day out, but being promised अच्छे दिन. हांव विचारपाक सोदता सरकाराक खंय गेले हे अच्छे दिन. बेकारी अजूनही आसा. यूथ अजून बेकार घरान बसल्यात विथ अ होप दॅट दे विल गेट जॉब्स. पूण जेन्ना जॉब आसता स्कॅम जाता. They try to scam the youth by asking for bribe, that they'll bring the good days, that they promise to have a better future for the youth. Have failed. The current government has institutionalized corruption and cover-ups. It's a complete failure, and it is just not failure but betrayal of the youth, betrayal of the people. It's time that the youth come together and show that the current BJP government stands no chance in 2027, that the current BJP government will have no chance. Why? Because BJP has failed in every area to curb drugs and to provide employment. So I would like to close my speech by saying, to be the change, let's be the change and let's show BJP their कार्लोस आल्वारीस फरेरा. हांव म्हणटलो जिंदाबाद जिंदाबाद. तुम्ही म्हणपाचे संविधान जिंदाबाद. दोतोर वयर पावा म्हणसर स्लोगन दिवया. जिंदाबाद जिंदाबाद. संविधान जिंदाबाद. जिंदाबाद जिंदाबाद.
जिंदाबाद जिंदाबाद. गुड इव्हनिंग सगळ्यांक. देव बरो दीस दिवं. माणिकराव ताखरे आमगे डेस्क इंचार्ज, डॉक्टर अंजली निंबाळकर को इंचार्ज, आमचो मेंबर ऑफ पार्लिमेंट साउथ गोवा कॅप्टन गिर्यातो फेर्नांडीस, अमित पाटकर, आमचो डिस्ट्रिक्ट President North Goa Viren Shirodkar, District President South Goa Savio De Silva, Block Presidents Congress Mogi, Press and Media Gonkar Bhawan Boinino, आणि माफी मागता कोणाचें नांव घेयलें ना जाल्यार. तुका केन्ना कोण जाय जाल्यार पयले सद्दां डिबेट आसतालो, उलयन उलयन तूं तुजी विक्ट्री येताली. आयज मांडणी आसा भोंय घालपाक हेडलायन्स येतली. पुलीस तुका तुजे फाटल्यान येता तेन्ना तेका अरेस्ट करतले. तूं मागीर आदोगादा काडलो, तूं बेली धांवतलो आनी हेच तूं भितर उरतलो. आनी लास्ट कोर्ट केसींक तूं बिजी आसतलो, तुगे मन चलच ना आनी तूं फकत तुगे टायम आनी तुगे सगळें मन कोर्ट केसीचे आसतलो. तुगे लायफ तुगे सगळे काबार जातले आनी तूं मागीर सामको जाम जातलो. तुगे केस काबार जाता तेन्ना केस भायर उडयतले. 5 वर्स जाले, 10 वर्स जाले, केस सामकी भायर उडयली. म्हूण ते पासून कितले वर्स जाले ते तूं काबार जालो. अशें बीजेपीची मांडणी ती. केस घालपाची 5 वर्सान 10 वर्सान कितें जाता तें मागीर पळोवया. ही स्टार्ट केल्ली गोंयांत. बीजेपी सरकार गोंयांत स्टार्ट केल्ली केस घालपाक आमच्या लोकांचेर. आनी असले इलेक्शना गेल्ले ते कोलवाले जेलेचे पिक्चर दाखोवन सांगपा आमचे काँग्रेस लोकां भितर घातले म्हण. आनी कोण वॉशिंग मशीन म्हणटा तोय गेलो. आमची काँग्रेस पार्टीचे अध्यक्ष आसात, आमचे लिडर आसात सोनिया गांधी आनी राहुल गांधी. तेचेर केस गायली आनी थोडे दीस फाटीं बीजेपी पार्टी म्हाका लॉस दिसता सांगपा ते आमची काँग्रेस ऑफिसान मार्चिंग केल्ले, मोर्चाक गेल्ले आमची काँग्रेस पार्टी. आमगे काँग्रेस पार्टी कित्याक मार्च करून येयल्या तुमी इतले बेकार आहात. आनी कांय काम ना तुमकां. ती कसली केस तुमकां सांगता, मातशें 2 मिनटांनी सांगता. नॅशनल हेरल्ड म्हणलो 1937 न्यूजपेपर आशिल्ले. आमचे फ्रीडम मुवमेंटाचे पासत ते जर्नल आशिल्लो आनी ते बरयताले आर्टिकल्स लोकां एकठांय करताले आनी मोनान बरे गोष्टी घालताले कितकोन देश लायबिलिटी. 2013 आमची काँग्रेस पक्षांनी तांकां पयशे दिले कित्याक ही इम्पॉर्टंट न्यूजपेपर आनी ते असोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट तांकां ते कंपनी इज द ओनर ऑफ नॅशनल हेरल्ड. तांकां पयशे दिले आनी पयशे दितरी मागीर हेंच्यांनी परत रिपय करूंक जायनासलें, परत दिवपाक जायनासलें. एक न्यू कंपनी
यंग इंडियन एक सांगता तुमकां ती यंग इंडियन कंपनी अंडर सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज ऍक्ट रजिस्टर जाल्या. नॉन प्रॉफिट कंपनी. नॉन प्रॉफिट म्हणलें तुगे डायरेक्टर तुगे शेअर होल्डराक पासून पयशे दिवपा जायना. तुमचें बाट आहा तें कितें तुमचें न्हिकू जायना. हे लोकांनी कितें केलें यंग इंडियनान ते शेअर कॅपिटल ते लोन आसलो ते कन्वर्ट केले आनी शेअर जाले ते. आतां ते इक्विटी म्हणटात तेका. आतां इक्विटी जाली तेन्ना एक बीजेपीचो मनीस आशिल्लो तेणें कोर्टांत गायली केस. कोर्टांत केस गेली तेन्ना तेका क्रॉस एक्झामिनेशन करता तेन्ना तो इतलो भिलो तो हायकोर्टान गेलो आनी ती स्टे मागली ते केसीची. तेक नाका आशिल्ली ती केस फुडें गेल्ली म्हूण. मागीर बीजेपी सरकार आयलो आनी बीजेपी सरकारान 10 वर्सां उपरांनी ती केस रजिस्टर केली. हे 14 पॉयंट चोयात तुमी. 36,000 रुपीज कन्वर्ट केले ते लोन आशिल्ले ते कन्वर्ट केले इक्विटीन. कित्याक दीस इज नॉर्मल बँकिंग प्रॅक्टीस. केले तेन्ना हे पातोक न्ही. 36,000 crore तुमकोड आहा. 35,000 crore स्कॅम म्हूण पारीकर म्हणटालो तुमी केन्ना आयकला? कॅशलेस स्कॅम ते तेसले ते खूंय गेले. आतां देव उलयलो स्कॅम बंद जाले. आतां ते केस आतां कोर्टान गायली आनी तुमी वाचले आसलो 3 दीस फाटीं जुईजान पासून नोटीस पासून इश्यू केली ना. केस जाता आसतना समन्स इश्यू करता जुईज. पयलीं क्रिमिनल केसीन जुईजान ऑफिसरांक ईडी ऑफिसरांक सांगलें आय एम नॉट सॅटिस्फायड. हांव खूश ना. हे केसीचेर म्हाका मन जायना. चिंतूंक कितें केस आहा म्हण. कित्याक कितें चोरला कितें फायदो घेयला कांय ना. आयज पासून आतां 3 दीस जाले जुईजान एक्सप्लेनेशन मागला. आयज पासून कांय नोटीस काडलो ना कितें एक्सप्लेनेशन दिलें ना. तुमकां याद आसतलें एक सुरेश कलमादी म्हूण आशिल्लो. कॉमनवेल्थ गेम्स आशिल्ले तेन्ना आनी आमची शिला दीक्षित म्हूण आशिल्ली चीफ मिनिस्टर आमच्या दिल्लीची. व्हडले केस केली. तेन्ना पासून केजरीवाल आशिल्लो. कितें म्हणलें काँग्रेस चोर म्हणलें. आतां कितें जालें केस भायर उडयली. बोफोर्स स्कॅम म्हणलें. 2G स्कॅम म्हणलें. कितें जालें ते लोकांक अरेस्ट केले. लोकांचे लायफ कबर केली. मागीर कितें जाला ते केस भायर उडयली. तुका जाय जाल्यार हांव एक डायरेक्ट नांव सांगता. अजित पवार म्हूण आहा. अजित पवार महाराष्ट्राचो सद्या आहा तो. तेजेर केस गायली. ते धांवले अरेस्ट करपाक. हो बीजेपीन जॉईन जालो आनी कितें जालें आतां केस बंद केली. हेच ते बीजेपी वॉशिंग मशीन म्हणटात तांकां. कित्याक तूं थिंग वयता तेन्ना तुगे पातकां साफ जातात. तुगे सगळे आहात ते कीड भायर सरतात आनी तूं ते चोरा बरोबर तूं बसता तेन्ना तुका मारी बरें दिसता तेन्ना तुका पटलें. आयज गोंयांत कितें जाता आमचे क्रायम वाडटा. दिसान हेडलायन्स मर्डर जाला कोणा मारला आमचे दलित लोकां मारला आनी पुलीस एक्शन घेयना. पुलिसाचें फेलियर आसा. कित्याक पुलीस इनएफिशियंट. पुलीस इनकॉम्पिटंट. थोडे पुलिसीन म्हाका दिसता दुबाव आसता. म्हाका पयशे दिन पुलीस जाले आनी पयशे दिन ते आतां रावतात पयशे कलेक्ट करपाक. परत इन्वेस्टिगेशन ना, इंटेलिजन्स ना, क्रायम डिटेक्शन कांय ना. कोणा दोतले ट्रायल करतले आनी मागीर ताका सांगतले व्हडले हेडलायन आमी दवरले चोराक. हेच कोण क्रायम जायना बंद. हांवें थोडे दीस फाटीं एक एक्सायजाचो स्कॅम दाखयलो. पिसुर्ले गांवांत
गुजराताच्या एक्सायजीन तांकां सील केली तेजी फॅक्टरी. हे मॅन्युफॅक्चर कोत्ताले, सोरो कोत्ताले आनी भायर धाडटाले. हांवें प्रश्न विचारला, एक एक्सायज इन्स्पेक्टर फॅक्टरीन सद्दां आसता, सद्दां दिसभर आसता, कितलो सोरो हाडला, इंडस्ट्रियल अल्कोहोल हाडटात सोरो, ते मागीर चेंज कोत्तात, ते तुगे डिस्टील कोत्तात न्हू, मागीर विस्की हें सगळें कोत्तात ते हाडटा तेन्ना क्वॉन्टिटी दाखयतात, कितले यूज केला, कितले वेस्ट जाला, सगळे रिकॉर्ड दवरतात. सोरो भितर येयलो, गोंयचे बॉर्डर क्रॉस करून फॅक्टरी भितर येयलो, फॅक्टरी सावन भायर सरलो, गोंयचे बॉर्डर क्रॉस केले, गुजराता पावले. हे कितकोन जातले? सामके वयर सावन तुमकां पावर ना जाल्यार, तुगे कनेक्शन ना जाल्यार आनी कोणा वयर सावन इंट्रस्ट ना जाल्यार, तुवें आनी हांवें केलें जाल्यार एक बाटली वयल्यार आमगे बॉर्डरार चॅक करतले. पूण व्हडले व्हडले क्रेट्स वतात, व्हडले बॉक्स वतात आनी तांकां पास जातात. हांवें फाटीं कळवलें की एक एक्सायज इन्स्पेक्टर गाडयेन तेगे गाडयेन घालून शिमोगा दवरलो तेका, सोरो घेवन सोरो विकपाक गेल्लो थिंगा चोरेनी. तेजे कितें जालां? कांय जालें ना. आनी हो एक्सायज इन्स्पेक्टर पिसोलेचे, तूं जाणा आसतली कोणाचें प्रोटेक्शन आसा तें, कित्याक आयज पासून कांय जालें ना. आमी मायनिंगा फाटल्यान आमचे फकत टुरिजम आसा. म्हूण टुरिजम तुमी पळयता, दिसा दिसा ट्युरिस्ट आमचे गोंयकारां मारतात, आमचे गोंयकार ट्युरिस्टां मारतात, शेतान झगडी जातात, ते रेंट कार घेवन येतात, एक्सिडंट करतात. आयज पासून रिबांदार रस्त्यार रेंट कार रायट सायडीन गेलो आनी कोण मोटरसायकलीक उडयलो. हें कितें चलता? टुरिजम डिपार्टमेंट फकत चलता पयशे करपाक, पयशे चोरपाक. हांव स्पेसिफिकली घाता कितें हे टुरिजम चलयनात, हे टुरिजम काबार करूं सोदतात आनी मागीर म्हणटले आउटसोर्सिंग करया आनी कोणा दिया टुरिजम डिपार्टमेंट चलोवपाक. म्हज्या उतरां आयकात तुमी, एक स्पेशलिस्ट हाडले, कोटेनी पयशे दितले आनी टुरिजम डिपार्टमेंट दुसरो मनीस, दुसरे कोण व्हडलो कंपनी चलयतलो, प्रोफेशनल म्हणटले आनी हे टुरा वयतले, फॉरेन देशान वयतले, भायर वयतले, आमगे पयशे गोंयचे काबार करतले. ते म्हणटात इन्फ्लुएन्सर येतात आनी गोंयचें नांव पेड्यार करतात. तूं म्हाका सांग, आमगे गोंय टुरिजम इतले बरें आशिल्ले, आमगे इतले फॉरेनर येताले, आमगे चार्टर टुरिजम येताले. हांव थोडे दीस फाटीं एक फंक्शनाक गेलो, एक टुरिस्ट कंपनीची ट्रॅव्हल एजंट, थिंगा कितले हॉटेलियर मेळ्ळे म्हाका सांगपाक, सर आमगे 5 स्टार हॉटेलान 30% ऑक्युपन्सी आनी थोड्या जाग्यार 10% ऑक्युपन्सी. हे हॉटेल कितको बिझनस करतले? बिझनस जायना जाल्यार सरकाराक रेडी आन्सर आहा, तेंगे फ्रेंड दिल्लीचे आनी हुंयचे ते तुगे हॉटेल घेतले आनी ते बिझनस चलयतले. म्हळ्यार आमगे लोक काबार, आमगे गोंयकार काबार. आमगे दीस आशिल्ले तेन्ना आमगे गोंयकार बरे सगळे आमगे चलयताले. रेंट कॅब, आमगे मोटरसायकल पायलट, मोटरसायकल भाड्यान दिताले, सगळें चलताले. आयज कितें चलता? बायलो येता आनी आमकां सांगता कितको गोंय चलोवपाक, आमगे कितको गोंयचे प्रोग्राम, कितको फेस्टिवल करपाक. हांव त्या दिसा आयकलां, गिलायलान सांगलां ती सांजुआ फेस्टिवल हिंगा सिओलीन टुरिजम डिपार्टमेंटान दिवपाक सोदता. हांव म्हणटा मातशें दिनाका, एक पाटी तेंगे हातीन दिलें तो ही फेस्टिवल काबार जातलो. सगळे फेस्टिवल स्टार्ट केले तितले ते काबार जातात. आमचे गोंय काबार जाता, न्हंय काबार जातात, दोंगर काबार जातात, आमगे रान काबार जातात आनी तांकां हे सगळे लोकांक जाय घर बांदपाक थिंगा. 1-2 मिनटां ऑनरेबल स्पीकर, हांव 2 मिनटां येता. हे इन्फ्लुएन्सर आहात ते आमचे वायट केन्ना उलयतात तेन्ना सरकारान आयकूंक जाय. हांव आमदार, म्हाका कोणें क्रिटिसायज केल्यार, म्हजे कितें विरोध सांगले जाल्यार हांव आयकतां, हांव पळयतां. म्हजें चूक जाल्यार हांव करेक्ट करतां, ना जाल्यार हांव रिप्लाय करतलो, सांगतलो म्हजें चूक ना म्हूण, तुगे मिसअंडरस्टँडींग म्हूण. लोकां फाटल्यान हरियाणा कोणाक धाडपाक आनी अरेस्ट करपाक हें रॉंग. अशें करून लोकांक भंय घालपाक तुगे तोंडा फुडो 800 दंड जाले आनी तुगे तोंड केस दिसत ते तूं पळयना जाल्यार तूं आमचें टुरिजम काबार करतलो आनी आमची गोंय काबार जातले. कित्याक आतां फकत टुरिजम आमचे मेन
बिझनस आसा लोकांचो. आमचे जमीन तुम्ही पळयला, जमीन इतले म्हारग जाला. तूं आनी हांव परमिशन मागूंक गेले जाल्यार कितें घर बांदपाक, एक विला बांदपाक, एक स्विमींग पूल आमी मागले जाल्यार ना म्हटलें. पण आनी कोणाक दुसरे बायलो कोण घेत जाल्यार रोकडा तिका 7 दिसान 10 दिसान ताका परमिशन सगळें मेळटात. आनी एडवर्टिजमेंट पळय, 4 कोटी 8 कोटी 30 कोटी विला. तुज्या म्हाका फकत ते नंबर दिसतात, पयशे ते दिसनात. कित्याक गोंय काबार करतात आनी जात तितले बेगीन गोंय विकतात आनी आमचे आयज गोंय आहात ते फाल्यां पडयनात. काँग्रेस पक्षांनी केन्ना अशें करून डिस्ट्रक्शन केलें ना. काँग्रेस पक्षांनी केन्ना गोंय काबार केलें ना. आनी काँग्रेस पार्टी बारीक बारीक मनशाक पासप सद्दां वावरता आनी झगडटा. हांव मागता तुमकां, तुमी कितले लोक हांव जाणा येवपा आशिल्ले थोडे भितात. कित्याक भितात? ते मागीर रिवेंज घेतले म्हण भिनाकात. एक वोट आसपा जाय, एक थाळ्या नाम उलोवपा जाय. आमच्या आयज आमच्या मिटिंगीन कित्याक तुमकां एकठांय करपाक आनी तुमकां सांगपाक काँग्रेस पक्ष तुमचे बरोबर आसतलो. काँग्रेस पक्ष सद्दां बारीक बारीक ते मनशाक गोंयकारा पासत आसतलो आनी गोंयकाराक केन्ना सोडचना. आमकां एक चान्स दी. काँग्रेस परत हाडले, बरो सरकार हाडले, गोंय सांबाळटले आनी गोंयचे पासत सद्दां वावरतले. देव बरें करूं. देव बरें जावं. दोदोर काल्लू सलवारीस. आनी आतां तुमच्या मुखार उलोवपाक थोड्या उतरांनी खूब उलोवपाक आपयता केपेंचे आमदार, मोगाळ आमदार एल्टन डिकोस्ता. सगळ्यांक एक कळोवणी, आमचे स्पीकर सगळे कमी उलयतले, कार्यावळ बेगीन सोंपतली आनी एक देशाचो कार्यक्रम जावन आसा. तेन्ना सगळ्यांक विनंती आसा की तुमी मुजरत सोंपासर कार्यक्रम रावचो. ही कार्यावळ सोंपच्या आदी आमी ह्या मैदानाक एक फेरो मारतले. कित्याक आमचे आयज प्रोटेस्ट आसलो दिवजा सर्कल टू आझाद मैदान, पूण ह्या सरकारान लास्ट मिनिट आमचे परमिशन कॅन्सल केला. त्या खातीर एक प्रतिकात्मक संदेश दिवपा खातीर आमी ह्या मैदानाक एक फेरो मारतले. तेन्ना सगळ्यांक विनंती तुमकां की ह्या फेरयेक तुमी वांटेकार जावचे. देव बरें जावं. उलयता तुमच्या मुखार मोगाळ आमदार एल्टन डिकोस्ता. सगळ्यांक तुमकां नमस्कार आनी देव बरी सांज आवडेता. आजीर आसले सगळे मानेस्त मोगाळ भावांदो, भयणांदो, प्रेस भावांदो आनी देश मोग्यांदो. म्हाका दिसता अमरनाथान म्हजो वेळ बाकीच्या उलोवप्यांक दिलो. म्हजो एक प्रस्न भाव भयणांदो तुमकां. आज सगळीं आमी कितें एकठांय जाले सांगा. काँग्रेस पार्टीन आपयल म्हण एकठांय जाले वो तुमी तुमच्या मोगान खोशयेन येयले? सांगाय, खुशेन येयले फोर्सान येयले? खुशेन येयले. खरेंच म्हाका दिसता जेन्ना आमी हो एक जो आज हो एक मिटींग आपयली तेन्ना आमी विचारांक पडले बाबा लोक कितलो जातलो. आनी आमचो प्रेसिडेंट सांगतलो लोकां आपोवपाक गरज ना, लोक आपुणूच येतलो. आनी म्हाका दिसता खरेंच लोक आज देशा पासत गोंयचे पासत मोगान येयला. सारकें की ना? आज लोकांक गरज कसली? आज आमकां एज अ नॉर्मल एज अ सिटीजन ऑफ दीस कंट्री आमकां कितें गरजेचें? आमकां बरे रस्ते, लायट, एड्युकेशन, सॅनिटेशन, हेल्थ, एड्युकेशन हें गरजेचें. बट आज हे बीजेपी सरकाराक कितें गरजेचें? जात, कात, देव, धर्म, तूं कितें खाता, कितें पिता, खंयचे कडेन तूं देवा पांय पडपा वयता, खंयच्या स्कुलां वयता, खंयचे कडेन तुवें शिकोवप घेवपा जाय. आज हे बीजेपी सरकाराक हें गरजेचें. सारकें की ना? तूं कितें खाता तें तेंक सांगून खावपा जाय. तूं कितें घाता तें तेंक सांगून घालपा जाय. तें बाकी सूट गायल्यार जाता. आम सूट घाल जाल्यार आम पुर्तुगेज म्हणटाय. हें तुका हांव सांगता. मोगाळ बाबणींदो जेन्ना सरकार हो आज बीजेपी सरकार जायत पावटी म्हणटा काँग्रेसान कितें केलें काय म्हूण इतलीं वर्सां, आतां घोडे 12 वर्सां ते सरकार चलयता सेंटराक. पयलींची वाजपेयीन चलयली, आतां मोदी सरकार हो चलयता.
आनी म्हाका दिसता लास्ट 60 इयर्स जे काँग्रेसान केल्लें इतलीं वर्सां हे लोकांनी ते विकून खायलें ते रोड्स मोड रेल्वेज मोड एअरलायन्स मोड पोर्टर्स मोड सगळें विकून खायलें आनी वयल्यान विचारताय काँग्रेसान कितें केल्लें म्हूण काल हांव आमगेले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भाशण आयकतालो आनी भाशणांत तेणें कितें सांगलें आमी पाकिस्ताना वचोन तांकां बूथ शिकयतलो मोदी बट कित्याक बूथ शिकयतलो तें सांगिल्लें ना तेणें कित्याक लागून ताका बूथ शिकोवपा पडली तें सांगिल्लें ना आपणालो सरकार जो सेंटर आहा तो फेल कित्याक जालो ही बूथ शिकोवपाक कित्याक पडली ही सांगिल्लें ना आमगेले सेक्युरिटी एजन्सीचे फेल जाले ताका लागून तुगे मोदीक तांकां बूथ शिकोवपाक वचोंक पडटलें हे तरी सेक्युरिटी एजन्सीज तरी फेल नाशिल्ले जाल्यार म्हाका सुद्दां आमगे 27 जाणालो इंडियन आमगेले सिटिजनचो जीव वचनासलो वयतालो वचनासलो हेमी 3 वर्सां तिका सेक्युरिटी फोर्सीस काडले कांय केलें ना आनी एक भाशेन ताणें सांगलें पाकिस्तान म्हणपाक लागलो एक इंडिया फ्रिडम मेळटाना पाकिस्तानाकूय मेळ्ळो तेच वेळान पाकिस्तानाक बांगलादेश जाल्यार आनी एक देश जावपाक म्हणटा कित्याक तेंगेलें कॉन्स्टिट्यूशन वीक आमगेलें बाबा साहेब आंबेडकरान कॉन्स्टिट्यूशन दिल्लें तें आज इतलें बरें तेका लागून आमचो देश आज एकवटान आहा की ना आमकां देव धर्म जात कात इतलीं वर्सां कोणें आमगे काँग्रेस सरकारान आमचे मदें फूट घालना आज हे बीजेपी सरकाराक देवाच्या धर्माच्या जातीच्या कातीचेर आम फूट घेतात एसली आमकां नाका आमकां आमच्या देशान बरकर रावपा जाय आनी हेच आमगेले काँग्रेस पार्टीन इतलीं वर्स करून येयला आनी हेच्या मुखारी कोटले मोगाळ भाव भयणींनो जायत्यो वस्तू आमकां गोंयकार असो म्हूण दुखतात आमच्या केपें मतदारसंघ हांव मुद्दम सांगता आमच्या आमदार निवडून हांव आमच्या खेड्या गांवांत वयता आज पासून हांव जायतले तजवीज करता लायट उदक तांकां बरें एड्युकेशन हें दिवपाक आज पासून हांव हाडपडलो आहाय कित्याक हे मात तें लास्ट तुका सांगता असली राजकारण केलां आनी आजूय कोताय जेन्ना कोण बरें करूं वयता थिंगा हांवें पाळ घाताय हें सांगपाक जायना हांव चोडगूत घेयना फकत मागता आज तुमो एकूच दाखयला त्या प्रमाणे मोगाळ भावांदो आनी भयणांदो आनी गोंयकारांदो आमकां जेन्ना गरज आसा पार्टेक गरज आसा तुमी आमचे बरोबर रावपा जाय ना जाल्यार हे बीजेपी सरकार आमकां सगल्यांक फुंक्याक इकून हातलो आमचे लेगीत मोल कोतलो हे सांगपाक दिनाकाय आनी एक फावटी हात जोड मागता एकवटान रावया एकवटान मुखार या तेन्नाच आमगेलें गोंय मुखार येतलें तेन्नाच आमचो देश मुखार येतलो आमचें कॉन्स्टिट्यूशन सांबाळटलें अदरवायज हे कॉन्स्टिट्यूशनाचेर हे वाट लायतले आनी आमकांय म्हाका दिसता रस्त्यार घातले सो सजमतां सगळीं एकठांय रावतलीं मोगान रावतलीं आनी एकवट आमी जेन्ना इलेक्शन येतलीं जेन्ना आतां मुखार जेन्ना ZP येतलीं वो म्युनिसिपल वो आमी 27 इलेक्शन येतलीं आमी एकवटान रावया आनी आमचें गोंय आमचो देश सांबाळया देव बरें करूं बरें जावं मोगाळ आमदार एंटन डिकोस्ता आनी आतां तुमच्या मुखार उलोवपाक आपयता AICCच्यो सहप्रभारी डॉक्टर अंजलीताई निंबाळकर थोडो बदल जाला सो आतां तुमच्या मुखार उलोवपाक आपयता गोंय राज्याचे विरोधी पक्षनेता धडाडीचे आमदार आनी काँग्रेस पार्टीचे एक युवा फुडारी युरी आलेमा हांगा बसून आशिल्ले AICCचे आमचे गोंयचे डेस्क इन्चार्ज महाराष्ट्राचे आदले गृहमंत्री माणिकराव ठाकरेजी AICCचे सेक्रेटरी को इन्चार्ज आणि खानापूरची आदले आमदार भाई दोतोर अंजली निंबाळकर आमचे पार्टीचे अध्यक्ष बाबा अमित पाटकर केपेचे आमदार बाबा एल्टन डिकोस्टा आल्दोनाचे आमदार बाब कालूस आल्वारिस दक्षिण गोंयचे गोंयचो आवाज तशेंच खासदार कॅप्टन विर्याटो फेर्नांडीस आदले गोंयचे मुखेलमंत्री आदले गोंयचे खासदार फ्रांसिस्को सार्दिनियाजी
सिनियर व्हाईस प्रेसिडेंट बाब एम के शेख सगळे फ्रंटल ऑर्गनायझेशनाचे काँग्रेस पक्षाचे ब्लॉकाचे अधिकारी तशेंच काँग्रेस पक्षाचे मोगी आणि म्हज्या मोगाळ पत्रकार भावंदो भणीदो आपुरबाईच्या भुरग्यांदो सुरवातेक जायते जाण जायते उलयले खास करून हो मुद्दो हो प्रोटेस्ट संविधान बचाव अभियान हो प्रोटेस्ट AICC आणि गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष बाबा अमित पाटकरान आणि आमचे कॅप्टन आमदार सोले काँग्रेस पार्टीचे फ्रंटल ऑर्गनायझेशन हे ऑर्गनायज करपाक एक प्रयत्न केलो आणि हेतू म्हाका दिसता हो प्रोटेस्टाचो संविधान राखपाक जाय उबावना पूण मेन हेतू हो प्रोटेस्टाचो या बीजेपी सरकाराक घरा धाडपाक जाय आणि घरा धाडपाक तुम्ही प्रयत्न करपाक जाय कित्याक जे संविधान आमकां दोतोर बाबासाहेब आंबेडकरान दिले जे राईट आमकां तेमी दिले ते अमेंड करपाक हो बीजेपीचो सरकार भ्रष्ट जुमला पार्टीचो सरकार पार्लिमेंटाच्या इलेक्शनाक अख्खे देशभर उलोवपाक लागले की हे संविधान चेंज करतले आमचे मध्ये फूट घालपाचे प्रयत्न जे आज केंद्र सरकार आणि गोंयचो सरकार हे आमचे मध्ये फूट घालपाक जावं तूं हिंदू भाव जावं तूं क्रिस्ताव भाव जावं तूं मुसलमान भाव डिवाइड करपाक आज हे मनीस भायर सरलेले आहाय कांय दीस आदी VHP चे चीफ गोंयांत येले आणि स्टेटमेंट केलो की मुस्लिम भावाले पॉप्युलेशन गोंयांत वाडटा म्हणून आणि मायनॉरिटीक टार्गेट करपाचो जो प्रयत्न या प्रमोद सावंत सरकाराचो आहा सिलेक्टिव्हली आमचे मध्ये फूट घालपाचो जो 2012 2017 तेंगेले ते पॉझिटिव्ह जाले आज भावनो भयणीनो प्रश्न तुम्ही चिंतपाक जाय हांव सदांच म्हणटा आज तुम्ही सगळी तुमच्या भुरग्या बसत हिंगा मुखार सरलेले आहाय भुरग्यांक बरें एड्युकेशन दिवपाक भुरग्यांक बरें शिकप दिवपाक बरे भाशेन आमचे माणकुलें गोंय जे गोंय जगभर देशभर सगळे गोंयकारांक वळखता गोंयकारांक एक युनिक आयडेंटिटी आसा सगळे धर्माच्या भावांक जातीच्या भावांक सगळ्यांक एकठांय करून आमी गोंयकारपण राखलेले आहा जावं आमचो हिंदू भाव झुजला आमच्या स्वतंत्र पासत मुस्लिम भाव झुजला आणि क्रिस्ताव भावूय झुजला पूण आमचे मध्ये मेन इश्यू म्हणटाय तो डिवाइड करपाचो आणि हे आमचे संविधानान बरोवंक ना संविधानात जेन्ना पंडित नेहरूजीन एक स्वप्न आशिल्ले आणि दोतोर बाबासाहेब आंबेडकराक लॉ मिनिस्टर केलो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट जाले पण हुंय ना हुंय म्हाका दिसता आज बदलपाक जे श्रीमंत लोक आहा ते श्रीमंत जायत आसा आणि जे गरीब आहा ते गरीब जायत आसा आमचे लीडर बाब राहुल गांधी जेन्ना तो भोंवता देशभर तो भोंवता तेजेर प्रयत्न केले मॅडम सोनिया गांधीचे प्रयत्न केले आणि हे प्रयत्न जे जाता ऑपोजिशनाच्या लिडरांक ऑपोजिशनाच्या पार्टीचेर ईडी सीबीआय IT हे सगळे शेजारी सोयरे जाले ऑफ दिस भ्रष्ट जुमला पार्टी
भावनो भयणीनो, आज आमच्या गोंयच्या भागांत जेन्ना दोतोर प्रमोद सावंत मुखेलमंत्री जालो, ओ जरी तर तुम्ही चयल्यात 2008 जेन्ना एक प्रयत्न जालो आणि एक परिवर्तन जावपाक जाय म्हणून मनोहर पर्रीकराचो सरकार 2012 आयलो. लोकांक कितें प्रॉमिस केलेले, लोकांक फटयले. रीण जे आमचे फायनान्साचे रीण असता ते जवळ जवळ काँग्रेसाच्या वेळार 100,000 कोटी आशिल्ले. आज हे रीण 40,000 कोटीचे पावला. फक्त रिणां काडप, फेस्ता फुलोवप. सगळे इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार वयता थिंगा दोतोर प्रमोद सावंताचो हेतू पोस्ट फॅक्ट अप्रुवल. टेंडरां जायनाय, कांयच ना, फक्त इव्हेंट जाता. दूख जाता आमकां, कित्याक जेन्ना आमी प्रश्न करता विधानसभेन, ह्या सरकारान दोतोर प्रमोद सावंत जेन्ना मुखेलमंत्री जालो त्या फंक्शनाक देशाच्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक आपयलो आणि 16 मिनटाच्या फंक्शनाक 150 कोटी मोडले. We are in a financial crisis and our economy is sinking. आज मायनिंग आज जातले, फाल्स सुरू जातले म्हणून लोकांक फटयले. मायनिंग डिपेंडंट लोकांक फटयले. आणि आमचे जे बॅकबोन आज आहा, द टुरिझम इंडस्ट्री is failing from bad to worse because of the failed policies of this government. Oita thinga 50% commission. Pहिले म्हणताले 30% and the 50%, but show must go on म्हणून हो तेंगेलो हेतू. ओयता थिंगा लोकांक लुटपाचें काम. भावनो भयणीनो, कॅप्टनान काश्मीराचो उल्लेख केलो आणि काश्मीरान जेन्ना ओव्हरटेक जालो, द काँग्रेस पार्टी टूक अ स्टँड that we should not politicize it. But what was politicized by this Brust Jumla factory was to create a divide between the people. आमचे लीडर, आमचे देशाचे प्रेसिडेंट करगेजीन सांगले that we should support this government in the stand and let us all stand as Indians. पण प्रश्न भावनो भयणीनो असो येता की I personally do not want to politicize this human tragedy. पण दुःख जाता. एल्टनान सांगले, when you take credit for Article 370, you have to take responsibility for the failure in Kashmir. Anik, my question is, who is to be blamed? Kashmiris, Pakistanis, one sole community, or is it intelligence failure and failure of the government in power? Manipurant, jenna itli worst things, people were dying. The Prime Minister did not go to Manipur. He did not address the concerns of the minority. For what? Are we not Indians? Why? Is a big question mark. आम्ही विधानसभेन बोर्ड केलो, मणिपुराचेर आमकां उलोवपाक जाय. मणिपुरान जे घडटा ते गोंयांत घडपाना म्हणून प्रमोद सावंताक सांगले आमकां जबाब दी. पूण कांयच जाल्लें ना. हेच हेतू भावनो जोरी तर ह्या बीजेपी सरकाराक घरा धाडटले जाल्यार आमी सगळे एकठांय जावपाक जाय. आमचे डिफरन्सीस, नो मॅटर वॉट इट कॅन बी, दॅट इज अ डिक्टेटोरियल गव्हर्नमेंट. सालाजार पासून
सालाजारा वेळार हें जायना आहलें. इट इज सॅड टू सी दॅट इन दीस पवित्र जाग्यार आज आमचे फ्रीडम फायटर उलयता. And they are saying, one particular lady freedom fighter said that we did not fight in the past to see what is happening in the state. तरणाटे भुरगे इतले काबार झालेले आहा. आणि हे सगळे दिल्लीचे शर्मा आणि वर्मा येऊन हिंगा आमची जमनीचे खास करून this is one of the major issues today that the state is taking of land. Can a normal citizen तुमच्या कडेन आज असा गांव म्हणून गांव हा 1,25,000 पर स्क्वेअर मीटर गोंयकारा कडेन थिंगा जमीन घेवपाक जाता. And this bubble, as I call it, is nothing but sale of Goa, sale of our mother, sale wholesale and reckless sale. काणकोणोस, पेडणेओस, मुर्मुगांवोस, वास्कोस सगळे कडेन जाग्याचो सेल. ईडीन 3-4 दीस आदी एकल्या लिडराक थिंगा कुंभारजुवाच्या गांवांत 1,600 कोटीचे फेक पेपर हाडले. SIT हाडली. वेन SIT हाडली त्या वेळार केश्यो ज्यो घातल्यो आणि हे पैसे जे रिकवर करपाक सांगले तितून हे करप्ट पॉलिटिशियन, तितून हे करप्ट पुलीस कोमिनाक जावन लोकांक भिवून थिंगा ते लँड सगळे पैसे खावपाक लागले. हे जे पड हे बील हाडा PCB अंडर, ह्याच बिलाक कॅप्टन दोतोर प्रमोद सावंत आशिल्लो. BJP सरकारान जेन्ना झोन चेंज जाले कॅप्टन दोतोर प्रमोद सावंत दुसरे प्लेयरांक चेंज करीत आहा. तो प्लेयर चेंज जाले सायडीक, थोडे घरा बसले, थोड्यांक स्वप्न पडटाय. बट आय बिलीव that the biggest issue that we will face, the people of Goa and Congress party, is to deal with these land sharks. ये मुनीस जे गोंयचो सेल करपाक मुखार सरला, लँड कन्वर्ट करपाक मुखार सरला, दिस इज नथिंग बट दादागिरी, हुकुमशाही. दूख जाता कित्याक फाल्यां आमची भुरगीं म्हणटली अरे तूं विरोधी पक्ष नेतो आशिल्लो, तुम्ही कितें स्टँड घेतलो, काँग्रेस पक्षान कितें स्टँड घेतलो. भावंदो भयणीदो जागे जायात. इट इज इनफ. आणि गोंयचे कॅरिंग कॅपॅसिटी पणजेच्या गांवांत कितले टँकर येता, प्रोजेक्ट पास जायत आहा. मेरसेच्या गांवांत कितले टँकर येता, उदो लोकांक पावना. ह्या सरकाराचो हेतू जावन आशिल्लो 24/7 तास लोकांक उदो दिवपाक. मागीर ते 8 वर जाली. विधानसभेन आमी जेन्ना प्रमोद सावंताक सांगले म्हणूंक लागलो 4 वर. आणि हर घर जल म्हणून आख्ख्या देशान फामाद केला. गोंयांत नोट तरी सारखे हे उदो सोड, नोट तरी सारखा. हे दिस इज देअर कॅम्पेन टू फूल द पीपल ऑफ गोवा अक्रॉस ऑल द मिनिस्ट्रीज. आज मायनिंग बंद झाले, टुरिझम इंडस्ट्री दादागिरी, शेकांत सगळे बायले, हॉटेलां सगळे बायले, सगळे जे हिंगा पोर्ट आणि सगळे चलता सगळे बायले. अरे माय गोंयकार हुंय उला. होच टुरिझम मिनिस्टर बाब रोहन खावंटे म्हणटालो की जे दिलीप पारोलेकरान जेन्ना टुरिझम मिनिस्टर आशिल्लो भायर वेतालो ते सगळे जंकीट ट्रिप म्हणून. आज ओ आनी गेले डिपार्टमेंट कोट्यांनी रुपया मोडटा. देशभर आखे विदेश सगळे भोंवता. इंडियन कॉन्सुलेटाक पासून ते मेवना. दीज आर जंकेट ट्रिप्स, दीज आर लेजर ट्रिप्स. आणि टुरिझमाचो मॉडेल. आज टुरिझम कित्याक पाड जाता, टुरिझम पाड जाता कित्याक दिस गव्हर्नमेंट हॅज फेल्ड इन इट्स पॉलिसी. आमचे
जी पॉलिसी हा आमची परंपरा हा की क्रिस्तांव हिंदू मुस्लिम भाव आम्ही एक या परंपरा लागून देशभर न्हू अख्खे संवसारभर लोक येता पूण आमचे मदे कम्युनल करपाक आमचे मदे डिवायड करपाक जे प्रयत्न हो सरकार करता द टुरिझम इंडस्ट्री इज गोइंग फ्रॉम बॅड टू वर्स. आज 4 दीस आदी मायकल लोबोन हेडॉन दिलो आणि हेडॉनाचे म्हणपाक लागलो 50% रिसेशन जाला. उत्तर जरी तर तुम्ही विधानसभेन चयल्यार 90% फ्लो सारको ओव्हरफ्लोईंग. हॉटेलार आमगेलो बाब एल्टन आहा सगळे रूम खाली. इतले गोंयांत आज पाड जाता भावंदो भयणींदो. गोंयची कल्चर गोंयची आयडेंटिटी पाड घालपाक हे सगळे मुखार सरलेले आसा. आता एम्प्लॉयमेंटाचेर थोडेशे फिगर थोडेशे जुमला तुमच्या मुखार जे या बीजेपी सरकारान दिलेले ते तुमच्या मुखार तुमच्या नदरेन हाडटा. म्हाका याद जाता हांव 2012 सांगेच्या गांवांत बसलोलो. त्या वेळार मनोहर पर्रीकरान सांगलेले की आपूण जरी तर पावरान येल्यार बेकारी भरतो दितलो. एक युवा भुरग्याक जॉब दितलो. कितें जालें? तेज नंतर जालें कितें? Goa today is the 3rd highest state when it comes to unemployment, followed by Lakshadweep and Andaman. अरे जरी तर एक आवय गरीब शेतकार भाव भयण आज आपल्या भुरग्याक जरी तर तुम्ही शिकयता बरे ग्रॅज्युएट करता हेंगेली बोडसा बोडपाक एक जॉब घेवपाक 20 लाख 30 लाख 40 लाख हे लाखा भायर हे मुखार फिगर जायना. हे कोण उलयता? आमी उलयता जाल्यार आमी ऑपोजिशन. हे तेंगेलो पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सरात उलयता. कितें उलयता की एक जॉब मेळपाक 30 लाख 40 लाख आनी PWDन जालेले ते मोठे स्कॅम म्हणून. चिंतपाक जाय भावंदो भयणींनो ज्या पद्दतीन गोंय पाड जाता. होच प्रमोद सावंतान 14 एप्रील 2019 जेन्ना नरेंद्र सावयकर दक्षिण गोंयांत इलेक्शनाक बसलोलो त्या वेळार घोशणा केली की 30,000 प्रायव्हेट जॉब आणि 10,000 गव्हर्नमेंट जॉब दितलो म्हणून. कितें जालें? जुमला. वॉच मुखेलमंत्रीन 2019 जेन्ना सिद्धार्थ कुंकोडेकर पणजेच्या गावात बाय इलेक्शनाक बसलो त्या वेळार घोषणा दिली अगले 3 साल में 50,000 जॉब गोवा के युवाओं को मिलेंगे. क्या मिला बाबाजी का? मिला क्या? आज तुम्ही चिंतपाक जाय भावंदो भयणींनो 2021 आनी 10,000 जॉब बिफोर द जिल्हा इलेक्शन. 23 बिचोलेच्या गावात दोतोर प्रमोद सावंतान उल्लेख केलो 1,000 जॉब बिचोलेकाराक मेळ्ळे. काय कितें? मोपपाक लाखांनी जमीन दिली. या GMRाक जमीन दिली. या ढेल्लीकारांक जमीन दिली. कितें करपाक? पेडणेकाराक कितें जॉब दिले? कितले जॉब दिले? कितें स्वीपराचे जॉब दिले? जनरल मॅनेजर पोस्टाचे कसले जॉब दिले? तेंगेले शेतकारांगेले पयशे पासून साथ दिले. आमच्या गावात कुंकोळच्या भागात NIT येली. जेन्ना कॅप्टन विराटोचे इलेक्शन आशिल्ले प्रमोद सावंत सारको व्हड्ड फुलोन उलोवपाक लागलो कुंकोळकाराक जॉब दितले. कितें दिले? घंटो दिले. कितें? कितले जॉब दिले? आज तुम्ही चिंतपाक जाय भावनो भयणींनो पुढच्या दिसाक 12,000 जॉब दितले म्हणून सांगला. आणि द वर्स्ट पार्ट इज इफ यू लुक एट द नंबर्स फ्रॉम 21 to 25 2021 to 25 सेंट्रल जॉब जे पड गोंयकाराक दिले कितले दिले दिसताय तुमकां? 100 जॉब. 6 जॉब इन 6 years. 1 job in planning and statistics. 1 job in the North Goa's all-time favorite MP. 1 job in the Ayush Ministry. 4 jobs in different various departments. What happens with the postal jobs? What happens with the central jobs that were promised? Because Goa is on a remote control.
the dictate comes from the home minister, from the prime minister, and the chief minister acts on his behest. आज भावनो भणिदो जेन्ना आम्ही म्हादयचे उलयले आनी म्हादयचेर एक डिबेट जावपाक जाय म्हणून उल्लेख केलो, विधानसभेन व्हडलो बोवाळ जालो, प्रवा मोठ्याची फॉर्म केली. प्रवा जेन्ना जालें हांक दिसलें थोड्या गोंयकारांक फुलोवपाक मी हो प्रयत्न केलो, दिसलें की म्हादयचे उदो येयलें म्हणून. वी आस्क्ड फॉर अ जॉइंट पार्टी डेलिगेशन. द काँग्रेस पार्टी स्पोक. Our member Carlos Ferreira is in the Madhai committee. We speak, but this government has been exposed, not by the Congress party, but has been exposed by the Home Minister in Belgaum when he said that there has been a setting and Goa's water has been diverted. He thanked the Chief Minister, Dr. Pramod Sawant. आम्ही प्रयत्न केले. I spoke as a Goinkar. I said, let us all resign. Let us forget our differences. Let there be any MLA, whether it is ruling or the opposition, let us resign. Let us create this crisis for the betterment of Goa. पण या सरकाराक पळोवंक ना. कोट्यांनी पैसे, because they have their own properties there. तुम्ही चिंतपाक जाय भावनो भणिदो, क्रायमीचेर जेन्ना आज क्रायम वाडटा, क्रायम जेन्ना वाडटा, never did Goa see such type of dacoities, rapes, murders, senior citizenaक बांधून तेही आमचे श्रीमंत लोकांक बांधून पैसे चोरी करता. Last 6 years, 1,875 cases of crimes, 188 murders in the state of Goa, 487 rapes, 90 robberies, आणि 400 माय सायबर क्राईम. ते सायबर क्रायमान चलना. तो एकलो आहलो, ओपन क्लोज आलो, तो पण फोन आहलो तो मेळा, एल्टनागे तो पण आहलो, अजून तो फोन मेळा, तो बहुत आहा. हे स्थिती आशिल्ल्या. वी बिलीव इन द गोवा पुलिस, बट it is the failure of the home ministry, it is failure on the part of the police department. आज instead of crime being the priority, the police's agenda, I don't know if it's a hidden agenda, but the agenda is policing of beef trade, policing and registering of offenses for हर्टिंग सेंटिमेंट्स. अरे हे कलम जे पण आमकां मेळ्ळा, हे संविधान दिलोलें, आनी जे आमचे रायटर, थिंकर, पोएट हेंचो जो म्हाका दिसता हे संविधानान जे रायट दिलेले तेंकां आनी हे NGO आनी एक्टिविस्ट खास करून हे जाग्यार जेन्ना येता हेंकां टेररिस्टा भाशेन फोर्सफुली तोंडार मास्क घालून भिवपाक फियर फॅक्टर घालपाचो प्रयत्न केला. द काँग्रेस पार्टी नेवर डिड दॅट. When there was a regional plan in 2012, when the people of Goa did not want the regional plan, it was scrapped. When the Goa people did not want SEZ, it was scrapped. This was done in the interest of the people of Goa. But this BJP government has failed, miserably failed. बाप कालुसान ड्रग्साचेर उल्लेख केला. हांव सदांच विधानसभेन म्हणटा, अरे गोंयचो पाब्लो एस्कोबार कोण काय म्हणून. आतां कालूस दोतोरान आतां म्हणला की काल पाब्लो एस्कोबार थिंगा आहा बीजेपींत गेलो आहा. काल मुखेलमंत्रीन सांगपाक जाय 40 करोडाचे कोकेन, 11 करोडाचे गांजा ह्या बॉर्डर पास करून फेल्युअर कोणाचो? थायलंडाच्यान हिंगेलो, केंद्र सरकारूय फेल जाले. गोंय सरकारूय फेल जालें. आमचे एक यंग एंड डायनॅमिक प्रेसिडेंट आसा बाब अमित पाटकर. नो डाउट दिस इज अ क्राउन फुल ऑफ थॉर्न्स.
बट म्हाका खात्री आहा आमचे आमदार आहा, आमचे कॅप्टन आहा, आमचे लीडर आहा, आदले आमचे सादीन बाब आहा, सगळे आहा. आमी एकठांय जावपाक जाय. आमी एकठांय जावन या भ्रष्ट जुमला पार्टीक घरा धाडपाक जाय. दी अजेंडा हॅज टू बी सेट. आनी म्हाका खात्री आहा की तुम्ही मुखार हे जे आमचे संविधाना बद्दल उलोवपा जायत आहा. मदना तुवें चोयता थिंगसो आमगेलो अमित बाबूय दोडमात आहा. थोडे बाब अमिताकूय दोता. पूण सांगपाक सोदता की दिस गव्हर्मेंट इफ वी बेसिकली समराइज इट, झिरो डिलिव्हरी गव्हर्मेंट फेल्ड विथ मायनिंग, विथ म्हादय. अरे हेल्थाचेर उलयल्यार रातभर उलोवपा जाता. हेल्थाचेर जो फेल्युअर जाला, खास करून दक्षिण गोंयचे लोक हिंगा आहा. साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला जे फेल्युअर जाता, ज्या पद्दतीन किमसा भाशी लोक मोत्ता, प्रत्येक दिसाक एक लोक मोत्ता, आणि ह्या सरकाराक पडोवंक ना. बिकॉज ऑफ बॅड इंजिनियरिंग, बिकॉज ऑफ ब्लॅक स्पॉट्स, दिस गव्हर्मेंट डज नॉट हॅव अ विल. दिस इज अ क्लूलेस गव्हर्मेंट. ह्या स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटी कोण उडयला. इतले करप्शन, 1,500 करोडाचे करप्शन. आणि जेन्ना हे करप्शन जाता, नेले प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीज, खास करून एड्युकेशन डिपार्टमेंट. गोवाज एड्युकेशन, द मोस्ट पायनियरिंग गोवा युनिव्हर्सिटी, 2 मिनिटांक खबर कॅप्टन. The most pioneering Goa university's rank has slipped to 150. 85 ahlo, he slipped to 150. And सगळे भायले भाड्याचे बोईल, गणपत युनिव्हर्सिटी, आणि कोण अमिती युनिव्हर्सिटी, आणि केसो युनिव्हर्सिटी, हे सगळे हिंगा येले. हांकां AI, चोराय, हाय आणि घेवन वसाय. हो प्रयत्न ह्या बीजेपी सरकाराचो. हांव रावता की with this government nothing is possible without bribes, and with this government nothing is impossible with bribes. रावतास ओ हेतू आणि देव बरें करूं म्हणटा आमचे अध्यक्षाक अमित पाटकराक, तशेंच कॅप्टनाक, दुसरे सगळे काँग्रेस पक्षाच्या मोगी आमी सगळे मुखार एकठांय जावन ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टीक घरा धाडटले म्हूण रावता. आमकां हांगा अपॉयंट 2 उतरां दिवपाक सोयीक दिलो म्हणून काळजान जावन देव बरें करूं. देव बरें जावं. आदरणीय युरी बाब हालेवाव पोट तिडकीनसून उलयला, पोडियम सुद्धा वांकडो केला, हालून उडयल्लो आसा. तर तुमकां सगळ्यांक विनंती, जर तुमकां बरें सरकार गोंयांत येवंक जाय, जितून न्याय आसतलो, समता आसतली, बंधुत्व आसतलें, एकचार आसतलो, जाल्यार तुमी जे तरेन हो पोडियम हालयला तसोच तुमकां पोडियम, गोंयचो पोडियम हालोवचो पडटलो. बीजेपी घरा धाडची पडटली. आसात तुमी तयार? वालोर. आता तुमच्या मुखार उलोवपाक आपयता गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष भौमानेस्त अमित पाटकर. एक मातशें क्लॅरिफिकेशन करता. येता आसतना युरी बाबाक विचारलें, हांवें म्हणलें तुवें लोकांक म्हणलें सांगलें की बीजेपीच्या या प्रमोद सावंताच्या सरकारान आमकां दिलें कितें काय म्हणून. सध्या आंब्याचो सिजन, सो ही मेंट घोटां. एल्टनान म्हाका मुद्दम सांगूंक जाय. आयच्या ह्या संविधान बचाव अभियान आझाद मैदानाचेर रॅलीक हाजीर आशिल्ले आमचे ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीचे गोंयचे प्रभारी, तशेंच महाराष्ट्रातले आदले होम मिनिस्टर, महाराष्ट्राचे आदले अध्यक्ष श्री माणिकराव ठाकरेजी, तशीच आमची सेक्रेटरी को इन्चार्ज डॉक्टर अंजली निंबाळकरजी. त्याचबरोबर आमी आतां आयकले आमचो धडाडीचो फियरलेस गोंय राज्याचो विरोधी पक्ष फुडारी बाब युरी आलेमांव, आमचे वेल लर्नड जे ह्या सरकाराक आमी सदांच विधानसभेन पळयतात की जेन्ना जेन्ना बील येता तेन्ना तेन्ना त्या सरकाराक सदांच पुश देम टू द वॉल. एडवोकेट कार्लोस फरेरा,
बाब अमरनाथान उल्लेख केलो की थोड्याच शब्दांनी पुराय गोयची माहिती दिणारे तसेच आमचे केपेचे आमदार बाब एल्टन डिकोस्टा, गोंय राज्याचे आदले मुखेलमंत्री तसेच दक्षिण गोयचे आदले खासदार या काँग्रेस पक्षाचे आदले अध्यक्ष श्री फ्रांसिस्को सार्दिनाजी, गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सगळे पदाधिकारी, आमचे सिनियर व्हायस प्रेसिडेंट बाब एम के शेख, इतर सगळे पदाधिकारी, फ्रंटल चीफ्स, आमचे सगळे सेलाचे चेअरमॅन आणि हांगा जमिल्ले सगळे गोंयभरच्यान आयिल्ले म्हजे मोगाळ भावांनो आणि भयणींनो, आमच्या महिला अध्यक्षान सांगले की आज जे आमी हांगा उलोवपी उलयतात हे आज आमी काँग्रेस पक्षाचे पदाधिकारी म्हणून उलयनात. आज हांव तुमच्या मुखार गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचो अध्यक्ष म्हणून उलयना, पूण ह्या धर्तेर जन्माक आयिल्लो कुडचडेच्या गांवांत थंय ल्हानाचो व्हड जाल्लो तुमचे सगळ्यांचे दुःख, तुमचे स्ट्रगल आणि तुमच्यो ड्रीम्स ज्यो म्हाका समजतात, हो तुमच्या भितरलो तुमचो एक हांव एक भाव. आयची गोंयची परिस्थिती, ह्या देशाची परिस्थिती आमचे सगळे उलोवपी उलोवन तुमच्या मुखार तांणी दवरला. पूण आज जर आमी पळयत जाल्यार खंय तरी आमचें गोंय हें रक्तबंबाळ जालां. खंय तरी आज इकनॉमीक वुंड्स ह्या सरकारान जे आमकां आश्वासनां दिल्लीं की तुमचो विकास जातलो, विकसीत जातलें, तें जर पळयत जाल्यार आमकां मेळ्ळां कितें, फक्त डिव्हिजन, ह्या गोंय राज्याचें डेवास्टेशन आनी डिस्पेर. हे म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकार हे अग्री जातलो. आज आमी हांगा सगळे बाब एल्टनान उल्लेख केलो की जेन्ना आमी ठरयलें की ही सभा जावची, हे अभियान जावचें, तेन्ना ताणें सांगलें की लोक हाडपाची गरज ना, फक्त आमी उलो मारया की आज गोंयचे प्रश्न, गोंयचे मुद्दे आज खंय तरी ह्या सरकारान गोंयकारांक फोंडान घातल्या. एक उलो मारया आनी पळय गोंयकार येतले. आनी आज जर पळयले जाल्यार काणकोण ते पेडणे ते केपें ते कुडचडे ते सांगेचे म्हाका लोक दिसता, फोंडे, वाळपय, पोरये, मांद्रे, पेडण्या सगळे गोंयच्या वाठारांतल्यान आज लोक हांगा आयिल्लो आसा. सो हे कितें दाखोवन दिता की आज हांगा आमी रागान येवना, पूण ह्या गोंयचेर आमचो मोग आसा म्हणून आज आमी हांगा सगळे जमा जाल्यात. आमी आज जमा जाल्यात कित्याक हो संविधान, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हो आज धोक्यान आसा. आज जेन्ना संविधान धोक्यान आसा तेन्ना गोंय सुद्धा आज धोक्यान आसा. हे धोक्यान कशें आसा? आमचे गोंयचे युवा अध्यक्ष वर्किंग प्रेसिडेंट बाब महेशान सांगले की आज युवा पिढी तळमळटा अक्षरशः जॉबाक. आज गोंयच्या जनतेक जॉब जाय, पूण हे प्रमोद सावंताचे सरकार आमकां ड्रग्स दिता. आमची महिला अध्यक्षा उलयली कशा पद्दतीन आज महिलाचेर अत्याचार जाता. आज महिला आमच्यो भयणी ह्यो आज सक्षम जावपाक सोदतात, पूण आज खंय तरी तांच्या मनान एक भय निर्माण केला ह्या भारतीय जनता पार्टीन. गोंय राज्याचे शेतकरी बाब मोरेनांग हांव पळयतालो, वयतरे हात दाखयतालो, ताच्या वाठारान आज चड शेतकरी, आज शेतकरी ह्या सरकारान शेतकऱ्यांक काबार केला. हांव येदोळ आयलो तेन्ना म्हाका ते संजीवनी कारखान्यांतले म्हाका काही शेतकार मेळ्ळे. वायट दिसता तांकां पळोवन की ती संजीवनी शुगर कारखाना सुद्धा ह्या प्रमोद सावंतान काबार केलो. आज पिळगांवचे शेतकरी आसतले, सारमानचे जे शेतकरी आसतले, आज शेतकरी आपल्या हक्काक, आपल्या अधिकाराक तळमळटा. बाब युरी आलेमान उल्लेख केलो की आज गोंयचे जागे, जमनी, भाटां, बेसां, दोंगर ह्या सरकारान काबार केल्या आणि ती सत्य परिस्थिती आसा. ताणें सांगले की आयचो जो कॅप्टन आसा, आमचो कॅप्टन न्ही, ह्या सरकाराचो जो मुख्यमंत्री आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत,
जेन्ना हो मुख्यमंत्री आशिल्लो तेन्ना 16B आयिल्ले. हांव आज मिडियाच्या माध्यमांतल्यान प्रत्येक गोंयकारांक हे क्लियर करपाक सोदता की हे जागे जमनी कन्वर्शनां ह्या प्रमोद सावंताच्या सरकारा भितर जाली. ताच्या उपरांत आनी एक मंत्री आयलो, ताणें 17-2 हाडले. जे गोंयचे प्रेमी, जे गोंय राखपाक सोदतात ते कोर्टान जेन्ना गेले तेन्ना तांकां कळ्ळें की 17-2 बॅकफायर जातले, तेन्ना 39 हाडले. आणि आम्ही फाटल्या दिसांनी पळयले की गोंय राज्याचो चीफ सेक्रेटरीन सुद्धा इलिगल पद्दतीन आपले जागे कन्वर्ट केले. आणि कितें कन्वर्ट केले? एक शेत कन्वर्ट केले, जाका CRZूय लागताले, ज्या प्रॉपर्टीन मॅनग्रुव्ज आशिल्ले. पूण आमी पळयले की ती केस दामपाक लागून त्या चीफ सेक्रेटरीक सुद्धा ह्या सरकारान हांगाच्यान दुसऱ्या राज्यान धाडलो. आज एल्टनान उल्लेख केलो, म्हाका दिसता युरी आलेमान उल्लेख केलो की आज गोंयान एक्सिडंट इतल्या प्रमाणात वाडल्या की आज 33 वरांचेर एक गोंयकार मरता. आज ज्यो बेसिक एम्युनिटीज आसा, ज्या संविधाना भितरचो आमचो अधिकार आसा की बेसिक एम्युनिटी आसतली, लायट आसतले, उदक आसतले, मेडिकल फॅसिलिटी आसतल्यो, ह्यो आमकां मेळना. ह्या प्रमोद सावंताच्या सरकारान नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वा अंडर त्यांनी एक प्रोग्राम जाहीर केलो, हर घर जल. आज वाईट परिस्थिती, आज लोकांक नळ हा पूण त्या नळान आज उदक ना. तुम्ही अग्री जाता आसतले. आज इलेक्ट्रिसिटी आमकां सारखी पावना. इलेक्ट्रिसिटीचे जर तर एक म्हयनो जर आमी बिल भरना जाल्यार 15 दिसांनी आमचे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कापपाक हे ऑफिसर थंय हाजीर असतात. पूण हे क्रोनी मित्र या सरकाराचे, ज्यांनी करोडांनी रुपया भरूंक ना, तांचे इलेक्ट्रिसिटी कापपाक हांकां दम ना. वो सरकार आणि ताचे शासन हे फेल झाले ना. वो आमच्या गोंयच्या आत्मेचो धोका जाल्लो आसा. याद करात 2011 स्वर्गेस्त मनोहर पर्रीकर पुराय गोंयभर भोंवलो. ताणें 3 मुद्दे उठयले आणि तातूंतलो एक मुद्दो म्हणटा तो गोंयच्यो जमनी आशिल्ल्यो. ताणें सांगले की काँग्रेस पक्षान रिजनल प्लॅन हाडला आणि गोंयचे जागे कन्वर्ट केले. 10 करोड स्क्वेअर मीटर जागो कन्वर्ट केलो म्हणून ताणें गोंयकारांक अक्षरशः फटयले. ताणें सांगले 35,000 करोडाचो मायनिंग घोटाळा जाला म्हणून. खंय गेले ते 35,000 कोटी? आज 13 वर्सां जाली या सरकारान गोंयकारांक अक्षरशः फटयल्या. याद करा 2012 जेन्ना हे सरकार आयले आणि जेन्ना पहिले तांचे सेशन झाले, त्या पहिल्या सेशनान मनोहर पर्रीकरान यू टर्न मारून सांगले की 35,000 न्ही, ते 2,000 कोटी म्हणून. आणि बाब दोतोरान उल्लेख केलो काल्लूस अलवारिसान की आता देवाकडे उलयले आणि ते मायनिंग स्कॅम बंद झाले म्हणून. सत्य ते, कित्याक या सरकारान आता एक बोगस रिपोर्ट केला आणि 35,000 करोड रुपये 350 करोडाचेर हाडल्या. ते 350 करोडातले अजून मेरेन 200 करोड आणि फारीक करू ना. कित्याक हे सरकार तांचेर कारवाई करना? आज म्हाका दिसता आझाद मैदानांतल्यान आमी सगळ्यांनी आमचो आवाज, बाबू युरी आलेमान उल्लेख केलो गोंयचो आवाज, जसो आमचो दक्षिण गोंयचो खासदार म्हाका दिसता गोंयचे प्रश्न, गोंयचे इशू पार्लमेंटान जसो रेज करता, तसे आज आमकां सगळ्यांक एक जावन मोठ्यान आमकां एक आवाज उठोवचो पडटलो आणि क्लियर आवाज उठोवचो पडटलो की आज गोंयची जनता उलयतली आणि फाल्यां हे भ्रष्ट जुमला पार्टीचे सरकार बदलतले. हांव म्हज्या भाशणांत मातसो इल्लो उल्लेख करता. जेन्ना आमचे AICCचे इन्चार्ज जेन्ना गोंयान आयले, जेन्ना हो कार्यक्रम घडोवन हाडपाचो एक्चुअली आमचो प्रोटेस्ट 23 तारखेक आशिल्लो, पूण ताज्या उपरांत आमचे फ्रांसीस पोप हांचे ध्यान जालें आणि आमकां हो मुखार वचचो पडलो. सो आमचे इन्चार्ज हांगा बसल्यात, तांणी एक कमिटी काडली. त्या कमिटीन आमी काही आमचे मेंबर नेमले आणि ताका चेअरमॅन आमी आमचो खासदार दक्षिण गोंयचो केलो. हांव मना काळजांतल्यान त्या पुराय कमिटीचे आणि टिमीचे धन्यवाद करता की तांणी फॉलोअप करून तांणी हो कार्यक्रम बऱ्या पद्धतीन घडोवन हाडलो. पूण मजा अशी की आता
चेअरमॅन थंयच्यान सांगता टायम जालो बंद कर. कॅप्टन 2 मिनटां सोंपयता. पूण आज म्हाका दिसता गोंयचे जे खरे मुद्दे आसा जे बाब कार्लोस परेरा आल्वारिसान मुखार हाडले, आमचो बाब एल्टनान तुमच्या मुखार दवरले, आणि खास करून गोंय राज्याचो विरोधी पक्ष फुडारी जो आमी पळयलो की असेंब्लीन ह्या सरकाराक कसो फाटल्यान घालता आणि हे 3 आमदार या 33 आमदाराक कशे फाटल्यान घालतात त्याच स्फूर्तीन तांणी आज हांगा तुमकां सगळ्यांक एड्रेस केल्ले आसा. सगळे उलयतात की 2022 आमचे हांगा आदले अध्यक्ष बसल्या बाब गिरीश चोडणकर जे CWCचे मेंबर आसात, आणि त्या वेळावेलो काळ याद करात. एक आमदार आशिल्लो काँग्रेस पक्षाकडे आणि तांणी एक आमदारा वयल्यान 11 आमदार 2022 गोंयकारांनी निवडून दिले. पूण तातूंतले 8 गद्दार जांणी ह्या पार्टेचो विश्वासघात केलो, जांणी ह्या तांच्या जे मतदार आशिल्ले तांच्या फाटल्यान सुरो ओकून ते त्या सायडीन गेले. कोण पाब्लो एस्कोबार म्हणटा तो म्हणटा कोण देवा कडेन उलयता, कोण मायनिंग स्कॅम, कोण आनी कसलो स्कॅम, कोणाचेर ईडी नोटीसी. पूण म्हाका दिसता आमचे 3 आमदार हे 33 भारी पडले. सारखे काय ना? आम्ही खरे म्हणले मोठ्यान तांकां या 3 जाणांक ताळयो मारपाक जाय की आम्ही प्रत्येक असेंब्ली सेशनान पळयता. हांव जाणा एज अ अध्यक्ष हांव जाणा कितलो प्रेशर असता, पूण ते कसलोच दबावाच्या अंडर येना आसतना आम्ही प्रत्येक विषय घेतिल्ले आसा, रायट फ्रॉम काणकोण टू पेडणे. आणि तुमच्या सगळ्यांकडे विनंती आसा, तुम्ही भिवू नाका. तुमचो कसलोय प्रश्न फ्रॉम काणकोण टू पेडणे जर आसत जाल्यार तुम्ही हाडा. हांव तुमकां गॅरंटीन आणि खात्रेन सांगता की आमचे 3 आमदार आणि आमचो 1 खासदार हे पुराय 4 लोक पुराय गोंयचे प्रश्न गोंयकारांचे प्रश्न मुखार हाडटले, हातून मातूय दुबाव ना. म्हाका दिसता आतां मातशें कट शॉर्ट करता बिकॉज आमी आमची सेक्रेटरी इन्चार्ज, आमचे CWCचे मेंबर तसेच आमचे इन्चार्ज हांचे आमी मार्गदर्शन आयकपाक जाय, तांचे विचार आयकपाक जाय. पूण म्हाका दिसता आज ज्या पद्दतीन गोंय काबार जाता, गोंय नश्ट जाता, आज प्रत्येक गोंयांत ती स्टोरी आसा. आज प्रायस रायज आसतलो, एट्रॉसिटीज अगेन्स्ट दलित. आमचे महिला अध्यक्षान सांगले की थोडक्यान सांगता पेडणे जाल्ली खबर. 14 एप्रिलाक आंबेडकर जयंती आशिल्ली. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जांणी आमकां प्रोटेक्शन दिले हे संविधाना अंडर, जांणी प्रत्येक वर्गातले लोक या देशातले तांकां कशें राखून दवरप हे जे संविधान जे बरयले तांच्या जयंती दिसा पेडणेच्या गांवांत एका 17 वर्साच्या चलयेचेर बलात्काराचो अटेम्प्ट जाता आणि हे प्रमोद सावंताचे सरकार कसलोच ताचेर एक्शन घेना. जेन्ना 3 दीस जेन्ना गेले आणि जेन्ना पुराय पेडणा तालुका जेन्ना उठले तेन्ना 4 दिसांनी ताचेर एक्शन जाता, 4 दिसांनी तो अरेस्ट जाता. हाज्या वयल्यान दाखोवन दिता की हे जे सरकार नरेंद्र मोदीचे केंद्रान आणि राज्यान प्रमोद सावंताचे जे सरकार आसा ते ह्या बारीक समाजाच्या लोकां खातीर ना. आज गॅस सिलिंडर आसतलो, आज इतर बाकीचे कडधान्य आसतले, हे सगळे वाडत आसा. आज गोंयचे जागे बाबू युरी आलेमान उल्लेख केलो की 1600 करोड रुपयाचो 1600 करोड रुपयाचो इल्लीगल पेपर करून जागे हांगा विकतात. जाग्याचो स्कॅम जाता आणि ह्या सरकाराक कांयच खबर ना. SIT न्हिदल्या. हे गोंय आमच्या स्वर्गेस जे फ्रीडम फायटर आशिल्ले, जांणी ह्या गोंयाक लागून स्वातंत्र्य मेळपाक हाडून जांणी आपले जीव दिलो, आपले लायफ सॅक्रिफायस केले, हे पळोवपाक लागून इज दिस द गोवा वी वॉन्टेड? आज या संविधाना भितर जे बरयल्ले आसा 3 गोष्टी की भाईचारा, स्वतंत्र आणि न्याय हे प्रत्येक मनशाक मेळपाक जाय. हो आमकां मेळटा, हो म्हाका दिसता प्रत्येक मनशान आमी विचार करचो पडटलो. आज गोंयची लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन ही टोटल कोलॅप्स जाल्ली आसा.
आम्ही आज पळयतात की आज एक सामान्य मनशाक जर तर रक्षा दितलो जाल्यार कोण दितले? हे पुलीसवाले आमचे भाव जे आज सगळे चारे वटेच्यान आमच्या आज हांगा हाचे कोकेन मेळटा जाचे व्हॅल्यू 43 करोड. ताज्या पयलीं एक म्हयन्या पयलीं आमी पयले 11 करोडाचो गांजा मेळटा. म्हणल्यार स्पॅन ऑफ 1 मंथ 50 करोडाचे ड्रग्स गोंयांत सापडटा. म्हणल्यार तुमी चिंता की आज लॉ अँड ऑर्डर खंय पावला. आज वो एटॅक हे गोंय राज्याचेर, गोंयच्या आयडेंटिटीचेर आनी आमच्या भविश्याचेर आसा. कित्याक कॉन्स्टिट्यूशन आमकां प्रॉमिस करता की इक्वॅलिटी आसतली, कांय डिस्क्रिमिनेशन आसचें ना. म्हणल्यार समानताय आसतली म्हणून ती आज ना. लिबर्टी आसतली, नो फियर अशें आमकां आमचें कॉन्स्टिट्यूशन सांगता. म्हणल्यार आमकां स्वातंत्र्यता आसतली ती आज उरलेली ना. आमकां जस्टीस मेळटलो म्हणून आमचें संविधान सांगता, पूण आज आमकां न्याय मेळना. फटर्निटी म्हणल्यार नो डिव्हिजन